गोंयासावन कार सेवकांचो मुखेली म्हूण दामोदर नायक गेल्लो. जो मेरेन गुंबज पडना तो मेरेन दाढी काडचो ना म्हूण ताणें खंय सोपूत घेतिल्लो. शरयू नदी स्नान आटोपले नंतर आमी सगळे ते 1-2 किलोमिटरचे रांगेक रावले. सगळे लायन आशिल्ली रामलालाच्या दर्शनाक. आनी ती लायन सोंपता आमी आमचे दर्शनाचे वेळ आयले त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी दर्शन घेतलें रामलालाचें. आनी हांव थंय शपथबद्ध जालो, म्हणजे पण केलो हांवें की हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडल्या शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना. सबंद आयुश्यभर हो पण केलो थंय. आनी तो पण करून आमी मागीर कशें परतले तें तुमकां सांगलें. आमी येवपाची हें सगळें सांगलें. गोंयाक परतलो. मागीर हाज्या पयलीं म्हाजे लग्नाची तयारी चलताली 92 सालाक. 92 सालाक म्हणजे 92 सालाक. आनी 90 सालाच्यानूच चालू आशिल्ली ती. पूण हांवें ती लग्नाक हें करून आदी लग्न कोंडाणेचें अशें म्हणटा जें आसा पळय हितून तसो हो आमकां विशय येयल्लो. लग्नाचो विशयच विसरून गेल्लो सगळें तो नाच म्हणून. आनी मागीर 92 सालाक मे म्हयन्याक म्हाजें लग्न जालें 92 सालाक आनी 13 मेक. आनी ही घटना 6 डिसेंबराक गेल्ली गुंबज ओडोवपाची पाडलो तो. ही घटना जाल्या त्या बरोबर हांवें मागीर 5-6 म्हयने गेल्ले न्ही ते जवळ जवळ जाल्यार 2-2.5 वर्सां ती दाढी म्हाजी अशी जाली. आनी ते दाढये निशीच हांव भोवल्यार उबो जाल्लो लग्न जाल्लो. आनी कित्येक जाण सांगताले म्हाका ना ती दाढी तुजी काड, दाढी हें कर, इतले उपयोग ना तुजी. म्हणजे ताका कट बी करून ते हें बी केल्लें न्ही, म्हणजे वेवस्थीत कट करून बाबा ती हें केली आसा तशीच कशीच वेडी वांकडी कितें जालां तशेंच. म्हणजे जंगल कशें वाडटा तशें आशिल्लें ती सगळी कितें हय त्या प्रकारची दाढी आशिल्ली. आनी गुंबज ओडयलो ते दिसाक 6 डिसेंबर 1992. आनी गुंबज ओडयले त्या नंतर म्हाजी दाढी काडपाचो प्रस्न ती दाढी साफ करपाची. हांवें बरी दाढी बी बरी सुळसुळीत केली. आनी घरा कडेन गेलो. घरा कडेन गेल्यार हांव आनी पत्नी म्हाजी बिराड ते साखळी. आनी दाराक उबो रावलो. आनी टॅक टॅक करून भितर सरलो. हप्तोच भितर सरल्या बरोबर ही चक्करूच पडली. आनी वोत कोण दाढीची संवय आशिल्ली ती एकदम चक्कर येवन पडली. म्हणजे असो एक इन्सिडंट याद उरपा सारको कितें. आनी मागीर तिका खबर आसलें दाढी वाडल्या आनी ते गुंबज ओडून अशें जालां तें तिका खबर नाशिल्लें न्ही. म्हणून ती मातशें एकदा धक्का तिका बसला आनी एकदम प्रेशर येवन ती पडली. त्या बरोबर ती एक म्हाका आठवण म्हाजी सतत उरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.